Thank you, Jesus. Ergan tuka Jesu, महिमा तुका Jesu, ग्लाब तुका Jesu, वंदन तुका Jesu, वैभव तुका Jesu, आराधना तुका Jesu, हालेलुया. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे, आमेन. आजच्या दिसा देवाचे उतर आमकां पावसला. मातेवस एवांजेल 2 अध्याय 13 वाक्यातावन 18 वाक्या म्हणसर. Matthew chapter 2 verses 13 to 18. ते गेल्या उपरांत सर्वेस परसो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून म्हणालो, उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळ वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोद्दां करचार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्यांक घेवन राती इजिप्ता भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांत म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. त्या ज्योतिश्यांनी आपणाक ठकयलो म्हणून समजतच हेरोद सगळोच रागान कडकडलो. ज्योतिशांत निगंटकन घेतिल्ल्या वेळाक सरी जावन बेतलेमाक आनी भोंवतणी आसल्या सोडून 2 वर्सांच्या समेस्त चरक्या भुरग्यांक ताणें जन दण्ण जिवेश मारयले. तवळ पूर्ण जालें एरेमिया प्रवाद्या मारिफात म्हणलें तें. रामांत आयकेली एक जात बोब, रुदान आनी कठीण विळाप. राखेल आपल्या भुरग्यां पासत रडताली. ती अंतरली देखून बुजवून घेवंक ती आयकना जाली. आज बाळकांचो दीस आचरण करता पवित्र सभा आनी बाळकांची हत्या ह्या बाळकांचें मडतीरपण आयच्या दिसा विशेष आमकां एक जगवणी दिता. जेजूच्या मिसावांत ह्या बाळकांनी जायतो सांगात दिल्लो म्हणटा. म्हळ्यार जसं फौस्तिना केल्ल्या उगडापणांत तुमी वाचता जाल्यार त्या 9 दिसाच्या काकुळीचें नवें करता जाल्यार एक दीस ह्या बाळकां पासत तें नवें आसा. आनी तातूंत सांगलेलें आसात ते सिस्टर फौस्तिनाक सांगलेली, जेजून सांगलेली उतरां ही बाळकां जेजूच्या मिसावांत त्या 3 वर्सांच्या मिसावांत सांगात दिल्लेली. त्या बाळकां विशेश जावन एक आमी चिंता तें मारतीरपण खाली ती मरण पावली तांकां जिशू मारलें म्हणून, पूण ना, ती जावन आसात भाग्यवंतां. ती जावन आसात देवाच्या समकार रावण सदांच आमचे खातीर विनंती करची बाळकां जावन आसात ती. आनी विशेश जावन दैवीक सकत त्या बाळकांत आसा. आनी ती जेजूच्या मिसावांत सांगात दितात. आनी जेजूच्या मिसावांत जेजूच्या कस्तां वेळार सांगात दिल्ले, जेजू त्या मळे मागतना सांगात दिल्ले ही बाळकां जावन आसात म्हणून सांगता. थोडे निदर्शनाच्या विशयांत जायते थोडे डॉक्युमेंट्स आमकां पळोवंक मेळटा ताचे विशयान. आनी प्रत्येक जावन सिस्टर फौस्तिना दिल्ल्या उगडापांनी आमी तें वाचयेत तिच्या डायरींत, नाजाल्यार आमच्या नव्यानाच्या बुकांनी ताचे विशयान थोडे संगती तें सिस्टर फौस्तिना सांगली उतरां बरयलेलीं आसात. देखून आज ह्या बाळकांचें स्मरण करतना आज आमी सगळ्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. जीं कोण गर्भस्थ स्त्री आसात, जायतीं जाणां आज भुरग्यांचे हत्या करतात, एबॉर्शन करतात. आजूनय हत्या जाता भुरग्यांची. आवयच्या गर्भांत तांची हत्या जाता. हें खंडीत जावन त्या भुरग्यांक ह्या संवसार पळोवंक आशा आसा, ह्या संवसारान जिवंक आशा आसा, पूण ती आशा तांची निराशा जावन येता. असल्या भुरग्यां खातीर विशेश तरेन मागोवंक जेजू काकुळत मागोवंक आपोवणें दिता. आज आमी प्रत्येक जाण आज भुरग्यांचें स्मरण करता आसतना हीं सगळीं भुरगीं जीं कोण मडतीरपणांत जेजूक सांगात दिल्ली आनी जीं कोण आज एबॉर्शन जावन तीं कस्तांत आसले सगळ्या भुरग्यां खातीर आज आमी मागया. कित्याक एक भुरगें अमूल्य जावन आसा. कित्याक एका दिसाच्या भुरग्यां आवयच्या गर्भांत आसल्यार ताका जीव आसा, ताचें तें आत्मा आसा, आनी ताची हत्या करची ह्या
गर्भपात करचें जावन आसा, एक महापातक जावन आसा देवाच्या उतर. देवाची काकूळ तर जावं दी, देवाची मोग जावं दी त्या मनशांक मेळना. सगळें तें बंद करून सोडटा. जेद्दा म्हणसर तांणी पाताक रडून एक सुटाबाय कमसार जाल्या शिवाय तांच्या जिवितांत ती काकूळ तांणी करपा तांकां मेळना. देखून आज आमी तांचे खातीर मागाजी कितलीशीं भुरगीं दिसाक जीव दितात. आनी कितलीं संवसारांत येवचे ते प्रवादी, संवसारांत येवचे ते कोण व्हडल्या व्हडल्या हुद्द्यार येवचे मनीस आज भुरगींत ती नपयस जातात आवयच्या गर्भांतावन. असले संगती कितले रुल्स एंड रेग्युलेशन घाल्यार त्या पुरा केअरलेस करून जायते आज आमकां पळोवंक मेळटा, आयकूंक मेळटा. देखून आज आमी प्रतीक जावन हर एका गर्भस्थ स्त्रियां खातीर आमी मागोवंक जाय. हर एका बाळकां खातीर, ह्या बाळां खातीर मागोवंक जाय. आमी तांकां सुरक्षीत ह्या संवसारांत तांणी येजे आनी प्रत्येक जावन उजवाड तांणी पळयचे आनी समयाच्या मिसवांत तांणी वांटो घेवचे. आज आमी म्हणटा मस्तू आमकां बरे डॉक्टर्स नात आनी आमकां ह्या जगुणे जाल्यात, धर्मीक भयणी नात, ती नात, देवाचें उतार परगट करतले लायक उणे जाल्यात, लिडरशिपाक उणे जाल्यात. कितलींशीं भुरगीं तर आवयच्या गर्भांत मरतात. तेत जावंक पुरो याजक, तेत जावंक पुरो त्या धर्मीक भयणी, तेत जावंक पुरो देवाचें उतार परगट करचे प्रवादी, जावंक पुरो तेत व्हड व्हड बरे डॉक्टर, जावंक पुरो आमकां सगळे कुमक करतले, तेत भुरगीं जावंक पुरो मुखल्या समाजांत. पूण ती आज संवसारांत पळयना जाल्यार कितें फायदो मगोच्या भावा आनी भयणी. आज आमी ह्यो संगती नियाळ करूंक जाय. आज हें उतार आमकां नियाळ करूंक जाय. कित्याक जेजू संवसारांत उजवाड जावन आयिल्लो. आयचे पयले वाचता जाल्यार जुवांच्या पयल्या पत्रांतले पयलो अध्याय 5 वाक्य आनी चॅप्टर 2 थंय वाक्य 1 आनी 2 ही सांगतात. आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड. ताचे थंय काळोख सत्य ना. जर हांव आजुनी पातकांत आसां जाल्यार हांव काळोखांत जियेतां. जर आजुनी हांव रागान जियेतां जाल्यार हांव काळोखांत जियेतां. जर हांव कोणाक बक्षी नासतना जियेतां जाल्यार हांव काळोखांत जियेतां. देखून म्हाका आनी तुका उजवाड मेळो ना. कित्याक आज काळोखांतल्यान आमी भायर येवंक जाय आनी उजवाडाक आयल्यार मात्र तो उजवाड आमचे थंय प्रकाशता आनी तो उजवाड जावन आसा जेजू क्रिस्त मात्र. देखून देवाचें उतर क्लियर सांगता. देवा सवें आमी एकवटांत आसा म्हणून सांगू आमी काळोखांत चलता जाल्यार आमी फटकिरी. कित्याक आमी स्वता प्रमाणे जियेना. पूण देव उजवाडांत आसले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सौर पातकांतली नितळ करतलें. आज त्या बाळकांनी रगत वारयचें पडलें जेजूच्या मिसावांत आनी वर्त जेजूक सांगात दिल्ले जावन आसात. आज जेजून रगत वरयलें म्हज्या आनी तुज्या पातका खातीर. म्हाका आनी तुका उजवाडाक हाडचे खातीर, म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराच्या खोटेपणांतल्या भायर काडचे खातीर, म्हाका आनी तुका त्या देवसराच्या पासांतल्या भायर काडचे खातीर जेजून आपलें रगत वारयचें पडलें. देखून आमचे ते पाताक ना म्हणून आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता. आमी फटकिरे म्हण जालें तर आमचें तें सत ना म्हण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सूर खोटेपणांतली नितळ करतलो. आमी खंडीत जावन आमची पातकां वळखूं जाल्यार आमी पाताक केला म्हणून समजून काण घेवन देवा लागचे बगसणे मागल्यार आमी खंडीत जावन काळोखांतल्यान भायर येतले हांव आनी उजवाडाचे भुरगीं आमी जातले हांव आनी आमी देवाक फटकिरो म्हूण काडचें ना. बगार देव आमकां आमची जतन काण घेता. देव आमचो राखणदार, देव आमचो सडवणदार म्हणून आमी वळखून काण घेता. जर आमी पाताक ना म्हूण सांगता आमी देवाचें उतरत व्यर्थ करून करता, व्यर्थ काडटा. ह्या देवाक आमी फटकिरो म्हणून सांगता. असल्यो संगती आमच्या जिवितांत घडटात जाल्यार म्हज्या भावा आनी भयणी आज नियाळ करया. म्हज्या आनी तुजे खातीर त्या जेजून आपलो प्राण केला. म्हज्या आनी तुज्या खातीर हर एक रक्ताचो थेंबो ताणें वारयला. म्हज्या आनी तुज्या खातीर हर एक कूड ताची घायल्या. घाईनातलो जागो तो ना. आमी तेच्या विशयांत आमी चिंता जाल्यार जेजूच्या कुडीर कितले घाय आसले. एकलो मनीस सांगता तेच्या हांवें एक डॉक्युमेंट्स पळयतना तातूंत त्या मनशाक रेव्युलेशन दिवन देवान सांगलेलें तेच्या कुडींत 1,500च्या चड गाय आसले म्हूण. 1,750 गाय तेच्या कुडींत आसले म्हणटा. आनी प्रत्येक जावन 150 गाय आनी ताची हाडां दिसतले म्हणटा. तर जेजून म्हजे खातीर तुजे खातीर कितले कश्ट सोंसल्यात म्हणून हें आमकां एक निदर्शन जावन आसा. देखून म्हज्या भावा आनी भयणी
आज जेजून म्हजे खातीर तुजे खातीर प्राण केला जाल्यार हांवें आनी तुवें जेजू खातीर कांय तरी करीचें. एटलिस्ट एक बरी जिणी जिवन आमी एक ताका मार्गदर्शन दुसऱ्यांक मार्गदर्शन जावचें बरी जायचें. देखून देवाची काकुळटानी कृपा आज आमी मागया. आमची पातकां आमी वळखून काण घेवया. आमचें जिवीत आमी परिवर्तन करया. नवें वर्स लागीं येता. एक नवें जिवीत आमी जिवंक आमी एक निर्धार काण घेवया. आमचें तें आसलेलें सगळें कोटेपण जावंक पुरो ती मतीची करंदाय बेजाराय खंत सगळी ती पयस करया. कित्याक जेजू म्हजें तें आसा जाल्यार, कित्याक म्हजी कूड देवाचें मंदीर आनी जेजू क्रिस्त म्हजें मस्तक जावन आसा. देखून जेजू मस्तक कित्याक देवाचें उतर आमच्या मतींत आसल्यार खंदी जावन जेजू म्हजें आनी तुजें मस्तक शिरास्त्रण म्हूण सांगता सांत पावल आमकां एफेसकारांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायांत. शिरास्त्रण म्हळ्यार हेल्मेट, कित्याक ती बाचावी जावन आसा. जेजू क्रिस्त म्हजी बाचावी आनी म्हजी कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हज्या आनी तुज्या कुडींत वस्ती करतात. ताका आमी मान करया, गौरव दिवया. जाता तितले आत्मीक कान आमी तांकां दिवन तांचे आमच्या जिवितांत आमचें पोशण करया आनी दैवीक सकत दैवीक काकूळ दैवीक कृपा आज आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन हर एका संवसारांतल्या जिवंत आसल्या आनी कितें अबॉर्शन जाल्ल्या आनी कोण पुरा रगत वरयलां त्या बाळकां खातीर आज विशेश तरान मागया. तांचे मारिफात सगळ्या संवसाराक बरेंपण जावं दी आनी सगळ्या संवसाराक शांती समाधान रास करून दी म्हणून आमी सोम्या कडेन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जिजो भगवंत मरे देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनयतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.